नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक परत एक फावट एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार हांव घेवन येता। प्रोग्राम सुरू करच्या पयलीं एक गोष्ट परत एक फावट सांगपाक सोदता। 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन आसा गोंयचे। तुम्ही भायर सरात, मतदान करात आणि मत मारतना नक्की विचार करात डेव्हलपमेंटाचो। जी उदरगत तुमच्या गांवांत जावपाक जाय ती जाल्या काय ना, तुमच्या गांवची गरज कितें आसा, तुमच्या गांवांत जे भुरग्यां खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय किंवा जे वयस्कर लोक आसा तांच्या खातीर ज्यो गरजो कितें आसा, जी महिला आसा तांच्या खातीर फ्युचरिस्टीक प्लॅन कितें आसा, हे सगळें पळोवपाची गरज आसा आनी नक्की आमचे गोंयकार विचार करून मत मारतले। आयज ही प्रोग्राम करता आसतना खरेंच खूब खोस भोगता, कारण पुराय गोंय फाटलेच्यान आमी भोंवले, पुराय गोंयांतल्यो जायत्यो गजाली आमी पळोवपाचो प्रयत्न केलो। एक जी जागा आसा ती आमकां प्रामुख्यान सदांच लोक एग्जाम्पलूय घेता, आमी जेन्ना त्या वाठारांत वता तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार पर्वरी। आता पर्वरी पावल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सगळे जाण डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन आख्ख्या गोंयान पर्वरी कितले फुडें आसा ते। जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स म्हणा, मार्केट म्हणा, पंचायत घर थंयसरले, वन ऑफ दी बेस्ट पंचायत घर आमकां थंयसर पळोवपाक मेळटा। हे सगळे जे आसा ते एक वेगळ्या लेवलीचेर एक गांवाक व्हरता, एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक व्हरता, आमच्या गोंयाक व्हरता। तशें डेव्हलपमेंट जे लोकांक खातीर गरज आसा ते जावप भरपूर गरजेचें आसा। आता ह्यो जाल्यो जे कितें आसा पर्वरीन ताज्या बद्दल फ्युचरिस्टीक प्लॅन कितें आसा आनी सद्याची जे पर्वरे कितें चल्लां हें जाणून घेवपा खातीर आमच्या बरोबर एक मानिस्त आसात। तांकां सदांच आमी एक यूथ लिडर म्हणून पळयतात, एक युथांक फुडें घेवन वता आनी एक विजन जे आसा, जे फुडले 5 वर्सांक 10 वर्सांच्या फुडें कितें जावपाक जाय ते सुद्दां पळोवपी अशे एक व्यक्ती गोंय राज्याचे आदले मिनिस्टर रोहन खंवटे सर आमच्या बरोबर आसा। सर, वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं। सर, सुरू करता आसतना आतां इलेक्शन जावपाचें आसा, तुमी बिजी शेड्युलांतल्यान हांगासर वेळ काडून आयला, थँक्यू व्हेरी मच। कशी आसा परिस्थिती, कारण तुमी डोर टू डोर भोंवता, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसा, कशें पळयता तुमी? लोकांचो रिस्पॉन्स आय थिंक इट इज नॉट अ इलेक्शन टायम, ते आमी लोकां कडेन फक्त वता। पूर्ण 5 वर्सां आमी लोकां कडेन कनेक्टेड आसता, लोकांचे विशय समजूनच मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसता आनी ताज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांच्यो गरज्यो कितें आसा, एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स, वी ट्राय टू फुलफील। लास्ट 10 years हेज बीन अ जर्नी आनी 10 वर्सां आमी अपक्ष म्हणून फुडें सरिल्लो। आज सगळ्यां कडेन उलोवन आमी BJPन प्रवेश केलो आनी BJP बरोबर आज फुडें वता आसतना उत्तम बरो प्रतिसाद मेळटा फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लायफ। लोक आपापले एरियेंतले स्वता प्रचार करपाक स्वता भोंवतात, तातूंत एक उमेद दिसता की जे कितें आमी केलां ताजी एक पावती कशी आज लोक आमकां परत दिता। सो विनींग टुडे इज नॉट अ चॅलेंज, बट विनींग एंड टेकिंग टुगेदर all the sections of the society together is something which we are looking for. And ती जर्नी करता आसतना response, whether it is house to house or public meetings, every person has been an ambassador for what we have done and an ambassador for what we want to do. इतल्यो तुम्ही गजाली फाटा आता जेन्ना ओपनिंग एंकर करता तेन्ना म्हळ्यार की इतले सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट म्हणजे ग्राउंड्स म्हणा, पंचायत घर म्हणा किंवा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणा, फाटली 10 वर्सां ताजे बद्दल पयलीं विचारतात आनी फ्युचरिस्टीक तुमचो प्लॅन कितें आशिल्लो ताजेरूय उलोवया। कशी आशिल्ली ही 10 वर्सां एज अ इंडिपेंडंट MLA म्हणून? आतां तुमी BJPन आयल्या पूण ताजेरूय विचारता, पूण इंडिपेंडंट MLA म्हणून कशें आशिल्लें जर्नी सर? I think I have enjoyed every day of being with my people and understanding their issues. लोकांच्या बारीकच्या बारीक समाजाचो मनीस नाल्यार बारीक मनीस जाका फुडें वयर सरपा जाय ताका पावलां फुडें काडटा आसतना बरोबर जेन्ना रावन तांच्या बरोबर रावन तांचे संघटीत रावन जेन्ना तूं पावलां काडटा एंड यू कॅन सी देम ग्रोईंग एंड यू कॅन सी अ स्मायल ऑन देयर फेस, दॅट आय थिंक इज अ अचिवमेंट एंड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट वी हॅव डन इन पर्वरीम। सगळ्यांक एक कडेन हाडप, बरोबर व्हरप आनी जाता इतले पर्यंत मायक्रो लेवलाचेर काम करून बऱ्या वायटाक बरोबर प्रसंगान रावन वी नीड टू एन्श्युअर एंड गिव देम दॅट कॉन्फिडन्स वीच वी हॅव गिवन देम। आनी ताज्या खातीर एक दिसता की फुडें वता आसतना वी नीड अ लॉट मोर टू डू ऑर लॉट मोर टू अचीव, बट एज थिंग्स कम क्लोजर, आता फुडें 5 वर्सां आमी म्हणटात, फुडलीं 10 वर्सां म्हणटा, एवरीथींग हॅज अ प्लॅन। सो 20 वर्सांचो प्लॅन, 10 वर्सांचो प्लॅन, 5 वर्सां लॉंग टर्म, मिड टर्म आनी शॉर्ट टर्म जेन्ना आमी कट करतात तातूंतल्यान काम करपाचें एक प्रॉपर प्लॅन घेवन गेल्या आनी आय थिंक कमिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर पर्वरकार्स वी हॅव अचीव्ड टू वॉट डे वी हॅड प्रॉमिस्ड एंड वॉट दे एक्सपेक्टेशन्स वेर। तुम्ही फ्युचरा बद्दल उलयता, तुमी म्हणटा की फुडल्या 5 वर्सांचो प्लॅन, फुडल्या 10 वर्सांचो प्लॅन। हांव फक्त आतां म्हणटा की 5 वर्सां नंतरूच तुमी पर्वरी की कशें पळयता, कितें पळयता पर्वरी? पर्वरी इज ग्रोईंग, गव्हर्मेंट ऑफिसीस, सेक्रेटरिएट,
लेजिस्लेचर, असेंब्ली, हाय कोर्ट, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन असे सगळे गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सीस हॅव स्टार्टेड शिफ्टिंग देअर बेज इन टू पोरवोरीम. रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस हॅव बीन फायंडींग देअर बेज इन पोरवोरीम. सो पोरवोरी वाढत आसा आणि जशी वाडटा वी लूक एट अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मॉडेल वीच वी हॅव बीन ट्रायंग टू डू. तांच्या बरोबर कितें जाय, उदक जाय, लायट जाय, सिवरेज जाय, गार्बेज जाय, बाकीची लोक रावता तांकां वेवस्था ओपन एरियासची जाय. पॉलिसीज वी नीड इन रायट डिरेक्शन, वेदर इट्स स्ट्रे एनिमल ऑर अदर थिंग्स. सिनियर सिटीजन आमचे पोरवोरी खूब आसा, तांकां कॅटर करपाक डे केअर सेंटर जाय काय कितें जाय. भुरग्यांक खातीर आमी इफ यू नीड टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी देन हाऊ डू वी यूज टेक्नॉलॉजी ऑर यूज स्किलिंग एंड रिस्किलिंग प्रोसेसीस टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी. सो एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कॅन बी क्रिएटेड. थॉट्स खूब आसात आणि ते मॅनिफेस्टोच्या माध्यमांतल्यान लोकांक गेल्या. आता टायम आयला की सरकारा बरोबर रावन हो जो सरकार फॉर्म जाता तातूंत एक रोल खेळून डॉमिनंटली वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दीस एक्सपेक्टेशन्स आर फ्युफिल्ड. सो दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट वी थॉट अबाउट अ ग्रोईंग कॉन्स्टिट्युएन्सी. मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणली आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वाडटा जाल्यार 5 वर्सां भितर आमी कितें करूंक शकता हें ऑपोजिशनान रावन दाखोवन दिल्लें आसा. फुडलीं 5 वर्सां 2012 ते 17 वी हॅड अ मिक्स टेन्युअर, but we started projects which were quite unique, innovative, and what was required by our people. So community living to infrastructure, their requirements of amenities, हे आम्ही तयार करून दिले. Now the next journey is to finish certain projects which are incomplete or are awaiting completion, certain projects which need to take new birth to ensure that we are able to give quality life to our senior citizens, youth, महिला वर्ग, युजींग टेक्नॉलॉजी ऑर विदाउट डेट. आणि ते म्हाका दिसता ही करपाची संदी आमकां ह्या फुडल्या 5 वर्सांत करूंक दाखोवंक मेळटली. विथ अ गुड टीम आय एम प्रिटी शुअर दॅट वी वील अचीव इट. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी सांगले. हांव सद्याचे जे पॉलिटिक्स चल्ला सर ताजेर येवपाक सोदता. आतां तुमी बीजेपीन जॉयन जाल्या पूण मातसो पयलीं वयता. अशें आयकपाक येतालें की काँग्रेसी कडेन तुमचे जे उलोवप बरेंच वाडला आनी अशें एक संकेत मेळ्ळे की तुमचेच जायते लिडर झेडपी म्हणा किंवा बाकीचे लिडर्स सुद्दां काँग्रेसीन ऑलरेडी प्रवेश केलो पूण तुमी मागीर फुडें काँग्रेसीन वचूंक ना. ती दुसरी गजाल आसा ताजे बद्दल उलोवया. पूण एक आशिल्लें कितें काँग्रेसीन वचपाचें काय कितें आशिल्ली गजाल एक्चुअली? पयलो म्हणल्यार लास्ट 2.5 वर्सां वी हॅव ऑलवेज वॉन्टिंग टू एन्श्युअर दॅट प्रॉपर गव्हर्नन्स कम्स इन. I was the most vociferous person in the assembly and outside to point out issues as far as government failures, बाकीचे कितें जालां ताजेर हांव उलयतालो. तेन्ना युनायटेड ऑपोजिशन रावप, सगळ्यांनी आपआपले स्वताचे विचार सोडून एक बरोबर रावप, ही संघटना तयार जावप, हे विचार घेवन आमी फुडें सरिल्ले. एखादी आमी भुरगे आनी दोज आयडियाज मे हॅव लिमिटेड एक्सेप्टन्स ऑफ टॉकिंग अबाउट दीस. when you talk about your personal thoughts and when you talk about political thoughts, you need to have it differentiated. Politically, as with parties coming from Bengal, parties coming from Delhi, trying to use divisive thoughts within our governance is not acceptable. आणि ते हांव परत प्रचारान जावं नाल्यार बाकी कडेन सांगता की गोंयचे लोक एक बेंगॉली पार्टी जे स्वता बेंगॉल कांय करूंक पावले ना ते गोंयाक कितें आमकां प्रॉमीस करतले. दिल्ली पार्टी जी आज येवन हांगा सांगता ती सडनली समाजाचेर राजकारण कित्याक करता. दिस इज नॉट वॉट गोवन्स हॅव हॅव सीन एंड गोवन्स हॅव वॉन्टेड. काँग्रेसी कडेन आमी उलयले. काँग्रेसी कडेन वी हॅव स्पोकन टू अ सेक्शन ऑफ द पीपल हू मॅटर इन द काँग्रेस. बट इफ समबडी इन द काँग्रेस एट द स्टेट लेवल इज बिगर दॅन द पार्टी president, I think it is for the party to think why they are getting decimated at the center because of no leadership, at the state because of no leadership or weak leadership. आणि तू म्हणटा तसो दुकानान फाल्यां समज गेलो हांव शर्टाच्या आनी शर्ट पळोवंक लागलो आनी शर्ट बुराक आसा म्हणून ताका समज मनशाक सांगलें हांगा बुराक आसा रे म्हणून आनी तो म्हणटा शर्ट घे तूं बुराक बी तूच पळय म्हणून. दॅट शोज दॅट इट इज द काँग्रेस इज नॉट, आय मीन द पर्सन हू इज सेलिंग द शर्ट इज नॉट सिरियस अबाउट सेलिंग हिज स्टफ. So if the similar thing approaches to the Congress, as individuals, if you want any party to build, it is an organization that makes a difference. And if the organization doesn't have a backbone and individuals start making things which they decide for the on behalf or for how the party needs to move, there is some serious thing going wrong. ताज्या खातीर पयर सुद्दां जेन्ना जालां आमी जेन्ना हें काडलां a thought process, BJP is the only place where today you can give stable governance. आणि जे हांवें स्वता इश्यूज काडिल्ले, I need a platform to deliver. I think politically we are very right in ensuring that we find a platform to deliver and meet up to the expectations of our people. आणि ताज्या खातीर BJP जी स्टेबिलिटी प्रोवायड करतली, यू कॅनॉट डिस्काउंट द फॅक्ट की BJP सरकार करचो ना. BJPक 22 मेळटा हे क्लियर दिश्टी पडटा.
BJP सरकार फॉर्म करता आणि त्यातून आम्ही समज इफ वी हॅव अ रोल टू प्ले, I can only say that as a voice, what I have been in the last 10-12 years, I have been more in the opposition and less in the ruling. Ruling on Astana under Manohar Parrikar, I have delivered as a minister also, whether it was IT, revenue, labor, employment. So it is not the I factor, it is the team which we create to do it. And if Goa needs something to be delivered, or people have expectations, then BJP will be able to give that growth. Centeraक ज्यांना नरेंद्र मोदीजी असा, स्टेटाक BJP असा, double engine ज्यांना आम्ही म्हणता, it is not only infrastructure. The manifesto outlines empowerment to women to a lot of individual things, which I think we need to work together for building the whole state in the right manner. रायटली सेड सर. पूण एक गजाल जेन्ना तुमी आतां BJPन सुद्दां जॉईन जाला तेन्ना एक गजाल पयली गजाल जी लोकांच्या मनान आयली ती म्हळ्यार इतली वर्सां तुमी सरकाराक क्रिटिसायज केले, सरकाराचे ज्यो वायट सगळ्यो कितें गजाली आसा त्यो दाखोवन दिवपाचो आनी तुमचो वॉयस एसेंब्लीन सगळे आयकपा खातीर लोकूय रावताले. जेन्ना BJPन जॉईन जावपाचे जेन्ना ठरले, मनान कितें दिसतालें की आपूण बरोबर करता चुकीचें करता अशें कितें आशिल्लें मनान? खंयचोच विशय हांव स्वता पयलो घेना. तुका हाज्या पयलीं जशें म्हणलां, जे डिसिजन आमी BJPन वचपाचें घेतलां इज आफ्टर अ लॉंग थॉट. पयलें म्हणल्यार देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द एरिया. पयर म्हाका कोण तरी म्हणटालो ती काँग्रेसचो उमेदवार कितें म्हणटालो, उडयो मारता ताजेर येता. आं ताजेर येता तूं येता जाल्यार मागीर ताजेर उलयता. बट कमिंग टू द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज not Rohan County as an individual who can think for himself. Last 2.5 years I have been the most vociferous and I vouch for it today also. Issues ashille आणि asa which need to find a solution. So म्हजो प्रश्न एक पडटा, सरकार जेन्ना जाता सो दिश्टी पडटा, सरकारान आमचो रोल दिश्टी पडटा, जाल्यार वाय आय थिंक वी नीड टू वॉयस इट थ्रू अ प्लॅटफॉर्म. लेजिस्लेट करतले जाल्यार ऑपोजिशनान रावप आनी रुलिंगान रावप ह्यो दोन भुमिका आसता. ऑपोजिशनान रावन जंय चुकला सरकार ते पॉइंट आउट करून पूर्ण प्रमाणान अभ्यास करून तांकां दाखोवन दिल्ले आसा एंड आय स्टँड विथ इट. इवन टुडे आय स्टँड विथ इट. आनी आज जेन्ना परत आय जॉइन द सेम गव्हर्मेंट, आय एम हियर टू वॉइस दोज सेम ओपिनियन्स विथ अ प्लॅटफॉर्म. सो वेन आय एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स वीच मॅटर टू गोवा एंड वीच मॅटर टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, वीच मॅटर टू माय पीपल, आनी लेजिस्लेट करपाक चान्स मेळटा, जाल्यार आय थिंक दीस इज एक्झॅक्टली अ पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिटी टू डिलिव्हर टू वॉट गोवा वॉन्ट्स. नाल्यार आमी जे इश्यूज घेता एज ऑपोजिशन, वी हॅव सीन हाऊ इट इज, एंड अ डिवायडेड ऑपोजिशन एक्झॅक्टली गेव चान्स फॉर द पार्टी टू डू मेनी थिंग्स which Goans have today are talking about. This is an opportunity today for us to take things to a next level. जेन्ना आता थोडे काय ऑपोजिशन किंवा थोडे जे कॅन्डिडेट आसा ते सुद्दां म्हणटा की उडयो मारपाचें राजकारण, आनी तातूंत तुमचें नांव घेतलें की तुमी सुद्दां उडयो मारून BJPन आयले अशें. कशें तुमी रिस्पॉन्स करतले ह्या एका क्वेश्चनाक सर? मनशाक जेन्ना भंय आसता पळय तेन्ना तो बोळ मारपाक सुरू करता. कुत्रो जेन्ना न्हिदिल्लो आसता आनी कुत्र्याच्या वाटेक गेलो तो तुज्या आंगार येता. कित्याक? इट इज नॉट आउट ऑफ हिम कमिंग टू बायट यू, इट इज द इनसेक्युरिटी इन हिम दॅट ही फिल्स की ताणें तुज्या आंगार वचतना तूं म्हाका मारतलो म्हणून. आज हीच वेवस्था थोड्या पार्ट्यांच्यो जाल्ल्यो आसा. आज तांचे कडेन एजेंडा ते कितें करूंक सोदता तें खबर ना, तांकां स्वताक खबर ना. हांव पयलो म्हणल्यार एक म्हणपी एज अ पार्टी काँग्रेस, अ फर्दर फेलियर इज टू टेक अ ओथ. म्हणजे एक तूं सांगून दिता पयलेंच की आमचे लोक वचचे ना. म्हाका याद जाता की तेन्ना आमचो तो प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग आशिल्लो, देर वॉज अ स्मॉल जोक ऑन द लायटर नोट सेईंग दॅट दाऊद इब्राहिम तेन्ना वॉज अ डॉन न्ही, आनी ही वॉज अ मोस्ट वॉन्टेड. सो तेन्ना ताका प्रायम मिनिस्टरान म्हणलें की हम उसको छोडेंगे नहीं म्हणून. तो देर वॉज अ जोक आफ्टर दॅट. सकयल ताणें म्हणलें मागीर पयले पकडो तो सही काय म्हणून. तशी जाल्या हांची हे 12 जाण गेले, दे चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द होल स्टेट एज फार एज पॉलिटिक्स इज कन्सर्न. आज फुडें वता आसतना काँग्रेसीचेर विश्वास लोकांचो ना, उरिल्लोच ना. आमी जर स्टेबिलिटीचेर उलयता, दे आर ट्रायंग टू प्रूव दॅट देअर पीपल वोंट जम्प. आनी ताज्या खातीर कोण एफिडेवीट सायन मारता, कोण आनी कितें सांगता, दॅट प्रूव्स दॅट ऑल इज नॉट वेल इन द काँग्रेस. आज जेन्ना तांचे कडेन एजेंडा ना, वेन इट कम्स टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो, देर इज अ थिंग दॅट रोहन खंवटोन उडी मारिल्ली म्हणून. म्हजो एकूच प्रश्न हांव परत लोकां कडेन ह्याच माध्यमांतल्यान मांडटलो की वेन देर इज रुमर मॉंगरिंग एंड एलिगेशन्स, आय थिंक द अदर सायड ऑल्सो नीड्स टू बी नोन. तुवें जो आज प्रश्न विचारला इज क्वायट पर्टिनंट. अपक्ष आमदार म्हणून हांव जेन्ना 2दा निवडून आयला, लोकांच्या मॅन्डेटान निवडून आयला. हांवें अपक्ष म्हणून खंयच्याच पार्टीन उडी मारिल्ली ना.
इंडिपेंडंट आयला जेन्ना डिसिजन घेवपाचो टायम आयला आय फर्स्ट रिजायन ग्रेसफुली एन्श्युरिंग दॅट आय रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ माय पीपल. रिजायन जाला ताज्या मागीर चर्चा केल्या आमच्या लोकां कडेन, ते कार्यकर्ते आसूं, पीपल हू मॅटर इन पॉलिटिक्स आसूं, इलेक्टेड मेंबर्स आसूं नाल्यार बाकीचे आमचे सगळ्यां कडेन उलोवन देन वी हॅव टेकन अ डिसिजन आनी बीजेपीन प्रवेश केला. जेन्ना बीजेपीन प्रवेश केला स्वता हांव आमदार सुद्दां ना. आय एम जस्ट अ कॉमन मॅन हू हॅज कम इन टू द पार्टी एज अ कार्यकर्ता. सो कार्यकर्ता पार्टीन भितर सरतलो आनी देन ही वॉन्ट्स टू डू when this can only be made into a story telling when the party like Congress does not have any agenda. Better तुवें नांव विकास करतलो म्हणून समज भितर सरलो जाल्यार विकास जायना. काम करचें पडटा, बऱ्या वायटाक दाखोवचें पडटा. 3 म्हयने पयलीं येवन यू ट्राय टू डिवायड द पीपल ऑन दीस टायप ऑफ ग्राउंड्स. आय थिंक पर्वरकार्स आर स्मार्ट इनफ टू नो वॉट इज गुड वॉट इज बॅड. सो असले जे इश्यूज आसात जे जंपींग केले नो जंपींग केले तांचेर हांव काय उलोवचो ना, कित्याक ते त्या मतदारसंघाचे. म्हज्या मतदारसंघान आय हॅव बीन व्हेरी क्लियरली एन्श्युरिंग दॅट द पीपल हॅव स्टूड विथ मी इन गूड एंड बॅड टायम्स एंड एनीथींग वीच आय हॅव डन इज ओनली आफ्टर टॉकिंग टू देम. म्हाका दिसता सर बरोबर तुमी सांगले ते सुद्दां समजा इलेक्शना पयलीं समजा खंयचे पार्टीन तुमी अपक्ष आशिल्ले जॉयन जावप हे लोकां कडेन उलोवन सुद्दां जेन्ना पार्टीन वयता तेन्ना म्हाका दिसता ही एक लोकांचो एक विश्वासूय घेवप आसता हातूर की बाबा आपूण हे काम करता आसतना तुमचे कडेन फुडें येवन ह्या पार्टीन वता. पूण सर आतां तुमी म्हळें की ऑपोजिशन खुबशे जाण उलयतात. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणपाक सोदता आतां सगळ्योच तरेच्यो म्हणजे आप म्हणा TMC म्हणा काँग्रेस म्हणा किंवा बाकीचे सुद्दां कॅन्डिडेट आसा. कशें पळयता कॅन्डिडेटां कडेन टॉप फायट आसा कितें दिसता तुमकां? हांव केन्नाच कॅन्डिडेट्सां कडेन वेगळ्या तरेन पळयना. म्हजें सदांच आसता की वॉट आय कॅन डू एंड वॉट आय कॅन डिलिव्हर. गोंया खातीर आनी पर्वरी खातीर वॉट आय कॅन डू इज वॉट आय टॉक अबाउट. कॅन्डिडेट्स खंयच्या खंयच्या पार्टीन रावतलेच. वायट कितें दिसता की थोड्यो पार्ट्यो ज्यो रिजनल आउटफिट्स घेवन आयल्या तांणी पयले कॅन्डिडेट्स काडले क्रेडिबिलिटी न पळयता. बरे तरी एक कॅन्डिडेट काडिल्ल्यार चिंतूंक मेळटालें. TMCन जो कॅन्डिडेट काडला आय वॉज क्वायट सरप्रायज वेन दॅट डे अदर डे ही वॉज टॉकिंग अबाउट खंय आय डोंट थिंक इट इज फीट टू रिप्लाय बट दे वर टॉकिंग अबाउट लँड स्कॅम्स रोहनान लँड स्कॅम्स केले आनी कितें केलें. 2.5 वर्सां ज्या तरेन हांव अपक्ष आशिल्लो ह्याच मनशान जे लँड स्कॅम केल्ले जे एसेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान पेपर घेवन बाकीचे घेवन हाजेर FIR जे रेजिस्टर जाल्या क्लियरली प्रूव्ज कितें स्टोरी आसा आनी कितें तें. आनी हांवें समज कितें केल्लें तुका दिसता ऑर एनीबडी कॅन थिंक दॅट द गव्हर्मेंट वूड हॅव लेफ्ट मी हाय एंड ड्राय. आय हॅव इनफ देवादयेन आमच्या घरान सगळे सुसेगाद आसात. आय हॅव नॉट कम विथ पॉलिटिक्स फॉर एनी पर्सनल गेन्स. वी हॅव कम हियर टू मेक अ डिफरन्स. दॅट इज वाय आय वेंट इज अ इंडिपेंडंट. आज समज पार्टीन प्रवेश केला ऑर TMCचो कॅन्डिडेट जावं आम आदमीचो कॅन्डिडेट जावं तो झाडू घेवन आयला इज प्रॉमिसींग द पीपल समथींग. आय रियली डोंट नो. जेन्ना नार्वेकार रावपाचो आशिल्लो ताजे बरोबर देवळान तोच आशिल्लो पांय पडपाक. सो देवर स्टोरीज की नार्वेकार रावपाक सोदता आम आदमीचेर आनी तो भायर सरता. सडनली इट वेंट देर. सो दॅट इज द प्रोफायल ऑफ कॅन्डिडेट्स हू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट. तूं 2 म्हयने पयलीं येतलो रावतलो आनी मागीर कांयच दाखोवचो ना जाल्यार आय डोंट थिंक थिंग्स वर्क इन दॅट मॅनर. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा 2 म्हयने पयलीं येवप पर्वरीचो काय भायलो हांव उलोवचो ना पूण यू हॅव टू बी देर. सो टुडे पीपल आर आस्किंग देम क्वेश्चन्स की तूं कोविडा वेळार खंय आशिल्लो, तूं सायक्लोना वेळार खंय आशिल्लो, आमचे बऱ्या वायटाक खंय आशिल्लो, तूं आमी आतां कश्टकरी समाज वयर सरपाक खंय आशिल्लो, तूं पार्टी घेवन फक्त डिवायझीव पॉलिटिक्स खेळपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन येवं नाका. हें म्हाका आमच्या बऱ्या मागप्यांनी जेन्ना सांगलां दॅट ओन्ली स्ट्रेंथन्स मी टू थिंक दॅट वॉट वी हॅव डिलिवर्ड इन द पास्ट 10 years will be a very comfortable win for these forthcoming elections. Maybe we may have a very memorable win with the blessings and support of our people. एक हांव मागता की ह्या लायनाचेर फक्त की ज्या तरेन पॉलिटिक्स खेळप जालां ऑन डिवायझीव थॉट्स ऑन गिविंग इनसेक्युरिटी टू अ सर्टन कम्युनिटी आय थिंक वी हॅव बीन देर फॉर देम एट ऑल टायम्स एंड वी वील ऑलवेज बी फॉर देम. सो असल्यो पार्टी ज्यो आपले चित्र घेवन 15 फेब्रुवारीच्या नाच जातले चित्र बंद ते ना तांचेर लोकांनी दिशाभूल न जाता आय थिंक दे हॅव टू थिंक फॉर गोवा एंड देअर ओन कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सर हाजेरूच एक म्हाका प्रश्न विचारता. आतां गोंयांतले आमी पॉलिटिक्साचेर उलयता भरपूर चेंजीस आमकां दिश्टी पडटा. फर्स्ट टायम कोण तरी एफिडेवीट सायन करता कोण शपथी घेता हे गोंयानूच आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंतली एक म्हत्वाची गजाल तुमी सांगले की समाजाचें राजकारण हें गोंयाक खंय पावयता हें दिसता. समजा ह्यो जर गोश्टी चालूच उरल्यो जाल्यार गोंयाक खंय पावयतले दिसता तुमकां? 3 गोष्टी आसा. एक म्हणल्यार एफिडेवीट कित्याक दिवचें पडटा. ही इज अ लिडर. लिडर नीड्स टू बी डिसायझीव. ही कॅनॉट स्टार्ट सबमिटींग एफिडेविट्स. कितें जालां इल्ले जे
लास्ट 5 वर्सान PDA केलें, ODP केलें, तांकां संवयूच जाल्यार एफिडेविट दिवन शेतां भरप. सो तांकां संवय त्या संवय प्रमाणे दे आर गेटिंग दॅट एफिडेविट्स ऑल्सो इनटू द पार्टी. फर्स्ट टायम इट इज अ पार्टी लायक काँग्रेस हू इज टेकिंग अ ओथ देवा कडेन, म्हणजे हिंदू धर्माचे, कॅथलीक धर्माचे, हांगा मुस्लीम, हांगा दर्गा, सगळे कडेन वचून की आमी सुटचे ना. आमी लोक खंय विचारला तुमकां प्रश्न तुमी सुट्टले म्हणून, मागीर तुमकां पयलें खबर आसपा जाय लोकांक तुमचेर विश्वासूच ना म्हणून. समाजाच्या राजकारणाचो एक वेळ आशिल्लो. आज जे भुरगे आसा, वी कॉल देम द मिलेनियल्स ऑर द 18-year-old प्लस, इफ दे थिंक फॉर गोवा, they need to know what the leaders in their constituencies Definitely. or Goa as a state, what they will want to do for Goa in their constituencies. समाजाच्या राजकारणाचे दीस गेले. अजून काही लोक जे पयलींचे आसात और आतां अजून लिडरशीप क्रायसिसान आसा की स्वता नव्या पार्टीन भितर सरल्या, आमी समाजाचें राजकारण करून म्हणून, ताजेर तें जाता. आम आदमी पार्टी केम विथ अ स्टेटमेंट की CM अमक्या समाजाचो, डेप्युटी CM अमक्या समाजाचो. समाज कित्याक घेवंक जाय आशिल्लो? आम आदमी शूड हॅव सेड की आमी हे तुमकां डिलिव्हर करतले गोंया खातीर, ताजे खातीर आमी हे गोश्टी करूंक सोदता. बेंगॉलान जे मनीस आज उलयतात की आमी हे करूंक सोदता गोंया खातीर, ते स्वता बेंगॉलाक कित्याक करूंक पावले ना? सो वेन यू वॉन्ट टू गिव प्रॉमिसीस टू अ पीपल ऑफ अ डिफरंट स्टेट बीइंग अ रिजनल आउटफिट, यू नीड टू फर्स्ट डिलिव्हर टू वॉट एस्पिरेशन्स इन युअर ओन स्टेट वे पीपल हॅव गिवन यू अ मॅन्डेट. तूं हांगा येवन राजकारण करतलो जाल्यार गोंयकार खूब फुडें पावल्या. आमचे गोंयचे तरणाटे are having a great way of moving things. I always say Goa has the best talent in the country in any field. Any field. To music गे, education गे, IT गे, कहीं गे. Unfortunately, they are in different parts of the world or different parts of the states in the country because of no opportunities. 15 लाख population cater करपाक व्हडलें टास्क न्ही. आनी बाब मनोहर पर्रीकार कडेन तेन्ना घेवन we had worked out a plan. आनी ते 5 वर्सांची आमकां संदी मेळ्ळ्या. We would have delivered a lot in all these sectors where you could have avoided brain drain, you could have given platforms to various sectors of people, created opportunities for people in the state. And ये ecosystem तयार करपाक, it is not only industries, it also needs the academy, the academia, the education hubs, everything to come together. आणि गोंय is a very small 15 लाखाचे population. आमकां बसून तयार करपाक कितलो वेळ लागता? टू मीट अप टू द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ आवर यूथ कितलो वेळ लागता? हे विचार कोणूच करना. एक समाज येता, समाज ना जाल्यार फ्रीबीज येता. गोंय आज जी पार्टी येवन फ्रीबीज प्रॉमिस करता, वी डोंट वॉन्ट टू गो बॅक टू 1961 एंड से वी हॅव जस्ट स्टार्टेड एंड वी वॉन्ट टू स्टार्ट. आज फ्रीबीजाच्या पेक्षा इफ वी आर एबल टू गिव क्वालिटी पॉवर, क्वालिटी वॉटर, वी आर एबल टू गिव अ प्लेस फॉर पीपल टू लिव फ्रेश. गोवा हॅज इट्स नॅचरल रिसोर्सेस. वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी गिव अवर गोवन्स वॉट दे वॉन्ट. फ्रीबीज दिवन तूं कोणाक पिशार काडटा? आनी फ्रीबीज केन्ना? तूं जेन्ना निवडून येतलो तेन्ना. तुजो 21 न्ही, तुजो 21 दिश्टी पडना, पूण तूं भुरग्यांक दिशाभूल करता, महिलांक दिशाभूल करता. आनी हांगा राजकारण करून तुमी पड्डे धापतले आनी मागीर तुमी वतकर हे थोड्या लोकांक मागीर त्रास जातलो. हे आय थिंक दीस टायप ऑफ पॉलिटिक्स शुडंट फायंड अ स्पेस इन गोवा. Goa is in no mood of this type of politics. There is a party, a national party like Congress or a party like BJP, which have been conventionally there and some regional outfits. Congress has failed to deliver in terms of leadership. They have a huge leadership problem and they have a stability problem. ताज्या खातीर कोण एफिडेविट दिता, तांणी सांगून न्ही मरे, आमच्या भितर इलेक्ट जाल्ल्या भितर समज आमी 21 जाले, आमचो वो मुख्यमंत्री, वो मंत्री, वो तो मंत्री, हे 12 जाण डिक्लेअर करूनी, उरिल्ले 10 जाण समज चुकून जालो ताणी ते चित्ता, ते तांणी सांगून उरिल्ले 10 जाण मंत्रीपदां येतकर भायर सरचे ना म्हणून. तांच्यांनी पूण CM कॅन्डिडेट काँग्रेसीन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तेंच्यांनी सांगलेलें की अमको आमचो CM कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. कित्याक एफिडेविट जावना? काँग्रेस शूड हॅव गिवन एफिडेविट न्ही, हो CM, हे मिनिस्टर हांचे हे पोर्टफोलियोज, इतले शुअर आसा न्ही. तुम्ही म्हणटा की फाल्यां चेंज जातले, सरकारूच जावचो ना न्ही रे. सो ते आज कितें सांगता, आमकां आमदार जावपाचे एटलीस्ट एक प्रश्न तुमी सिरियसली घेया, आनी सिरियस घेतले जाल्यार तुमी हें सांगा, ही वेवस्था काँग्रेसची कोणें तयार केली? इज अ परफेक्ट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर काँग्रेस टू कम बॅक. कोणें तयार केली? 1-2 मनशांनी तयार केली. People who don't matter and never got elected start deciding on how elected members should talk about and think about, should start thinking about alliances to be formed or not formed. You give faces, saying fresh faces which are connected with the society you give, we will accept them. You give fresh faces because you have some understanding with them on a personal ground in a party, that is not acceptable.
गोवन्स आर स्मार्ट इनफ टू नो दीस आनी हें पळयतकूच ही वेवस्था जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तयार जाली तेन्नाच तुका ही वेवस्था तयार जाल्या की धांवचें ना उडयो मारचें ना. कोळंगुटे एक बटन दामता आनी 4 फुनेलां तुका बार्देजानूच तयार केल्लीं आसा की आपूण बटन दामतलो तेन्नाच तुमी उलयतले. So people who had aspirations to become MLAs in Congress, who have worked for the Congress. For example, Mapsa, there was one boy who has been working with the Congress for last 10-15 years. BK काय कोणतो ताका थंय दवरलो दुसऱ्याक घालो. घालपाचो प्रश्न ना. ताजी स्वताची आयडेंटिटी खंय आसा कोळंगुटे. सिओलीची आयडेंटिटी खंय आसा कोळंगुटे. सालिगांवची आयडेंटिटी खंय आसा कोळंगुटे. सो फाल्यां कोळंगुटकार बटन दामतलो आनी उलयतलो आनी काँग्रेस त्या प्रमाणे डिसायड करतली. Where is the party discipline and which is the vertical ahead? So लोकांक सेंटिमेंट्स आसत और दे मे हॅव अ थिंग की 10 वर्सां BJP सरकार आसा आनी थोडे आमकां कमी पडले. म्हाकाय दिसलें कमी पडले. आमी आज पार्टीन भितर सरले जाल्यार तीच पार्टी बांदून फुडें सारकी व्हरपाक. And when we come in a party, as a voice I am talking today, we have been the voice and we will be the voice. To give security to every community, to be with every community has been apolitically also. Politicsaan येवन आमी म्हणून नाही. Politicsaan येवन शिकले की राजकारणान समाज आसा, रिलीजन आसा, कास्ट आसा, क्रीड आसा. But we have been with everybody throughout our journey. So wherever we are, whichever party we are, my promise to our people is very clear that we have to stand as गोंयकार्स and not allow people to divide us. बरोबर. लास्ट प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता जो म्हाजे कडल्यान सर, तुमी उलयतना आमकां आवडटा एसेंब्लीन. पावरान आयल्या उपरांत जरी तुमच्या पार्टीन कितें रॉंग केलें जाल्यार सुद्दां तुमी त्यात तितलेच बुलंद उलयतले. पावरान येतलेच एक गॅरंटी आसा. पूण जेन्ना हांव कार्यकर्तो म्हणून BJPन सरला, when it came to Goans, I have already started voicing my opinions and also made the government act. Kalangut was an instance. Kalangut जेन्ना एक रेस्टॉरंट गोंयकाराचें फोडलें आनी त्रास जालो, थंयचो आमदार कमी पडलो. कित्याक पडलो कमी? ते अशे भुरगे कोण दिल्लीचे, UPचे जे येवन थंय दादागिरी करता आनी आमचे गोंयकार सोंसून घेता. Why was the police machinery not acting on it? Why were everybody quiet on this subject? Why was not a single party, एक पार्टी जे तुका आम आदमी, BJP सोडून आम आदमी, तुजी काँग्रेस, तुजी ती खंयची TMC never spoke on it. कित्याक उलोवना? I have stood, I have talked to the people concerned in the government, whether chief minister or whatever, spoken to them how we need to protect our Goans, spoken to the DGP, and I have pressurized to ensure action was taken. This is the confidence I have, because when I have spoken to the center in BJP also, I have told them that we need to give this confidence to Goans that we are there for them. And the journey has already started. परत एकदा सांगपाक सोदता रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून किंवा IT मिनिस्टर सुद्धा म्हणून जे जे हांगासर गरज असली गोंया खातीर जेन्ना ते आशिल्ले तेन्ना आमकां सगळे मिनिस्टर म्हणून आशिल्ले तेन्ना पळोवपाक मेळ्ळें आमकां. आनी ताज्या नंतर हे परत एकदा खंय तरी उरपाक जाय आशिल्ले ते खंय कमी पडटाले. म्हाका दिसता येस डेफिनेटली सर आसतलेच आमच्या वांगडा हे सगळ्यो गोश्टी आमकां फुडें व्हरपा खातीर. सर परत एक फावट हांव देव बरें करूं म्हणपाक सोदता एंड थँक्यू व्हेरी मच तुमी टायम दिलो म्हूण. आनी जे डेव्हलपमेंट आमकां तुमी अपक्ष म्हणून आसतना जे केले ते पूर्ण गोंयभर बाकीच्यांनी करचे अशें दिश्टी पडटा. हे म्हणपाचें आसा सर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू.